गुड्डेमळ ते सावड्ड्या आणि सावड्ड्या ते कापशां मिनाचे येरादारीक लागून आयिल्ल्या दिसा ट्रॅफिक जॅम. सरकारान उगे ते गुड्डेमळ आणि सावड्ड्या ते कापशां बायपास बेगोबेग बांदून काडचो पडटलो, नाजाल्यार कोर्टात वचपाची शिटकावणी सावड्डेकारांनी दिल्या. परत वेंचणुकेक खंय बायपासाची फुकी आश्वासनां नाकात. आता फाटले बायपास जावपाचो आशिल्लो तो बायपासूय सरकारान बंद दवरला. तेन्ना आतां तरी सरकारान जाता तितले बेगीन बायपास करचो, नाजाल्यार आमी सावड्डेचे जे लोक आसात ते हायकोर्टाक फील घालतले. सरकाराच्या अगेन्स्ट आमी हायकोर्टाक घालतले ह्या बायपासा खातीर. आमी तयारी केल्या. आमचे सावड्डे नागरीक कृती समिती म्हणून एक आसा, हेजे पयलीं आमी खुबशे आंदोलन केल्या ते रस्त्या खातीर हेजे खातीर. आतां परत आमकां ती उर्जी परत आमकां चिती करची पडटली. तेच पयलीं काँग्रेस गव्हर्मेंटान हें काम सुरवात करपाक तेन्ना तेगेलें गव्हर्मेंट पडलें. मागीर पर्रीकारान तें हातांत घेतलें आपूण तें करता म्हणून. 3 वर्सां जालीं मायज बंद पडली. तेन्ना तेंका चान्स आशिल्लो बायपास करपाक, तेणी बायपास करूंकूच ना. हे बायपास जालें ना जाल्ले कारणान हे लोकांचे हाल, लोकांक वचपाक येवपाक मेळना. आमकां पयलीं गव्हर्मेंटान अशें सांगिल्लें की जेन्ना BJP सरकार आयलो जाल्यार आमी रोखडेच बायपास रोड करतले अशें म्हणून. आज पर्यंत आज 4 वर्सां जायत आयलीं. आज 4 वर्सां जायत आयलीं, अजून पर्यंत बायपास रोडाचें कांयच ना. आनी आयज हांगा ह्या तिस्कार सावड्डे तिस्कार जी शॉपां जे गाडे जे कितें आसा ते तांकां अशे त्रास जातात. आयज हांव सावड्डे पंचायतांतल्यान सगळे लोकांले एक हें आहा की सावड्ड्या चडांत चड करून एक बायपासाची गरज आसा. आनी आयज आमचे गांवचे लोक इतले सफर जाता ह्या धुल्लांक, ह्या ब्लॉकान भरपूर लोक सफर जातात. आमी चिंतलेलें की जेन्ना मायनींग बंद आशिल्लें तेन्नाच हो बायपास जातलो अशें म्हणून आमी चिंतलेलें, पूण तो जावना. आनी आजून आमी गव्हर्मेंटा कडेन मागणी करता की जाता तितले बेगीन हो बायपास करचो आनी लोकांक हेजे परस ब्लॉकाचे पासून आनी रिलीफ मेळची म्हणून. की अक्षरशः भोंवपाचें ना, तोंडार हात धरून भोंवचें पडटा. आनी 2 व्हिलरां तर सामकी प्रॉब्लेम जाला. मेन म्हणल्यार कितें बायपास हो इतली वर्सांची एक मागणी आशिल्ली, मोठें आंदोलन जालें सावड्ड्या. तो बायपासाचें काम मदीं मनोहर पर्रीकर मुख्यमंत्री आसतना सुरू जाल्लें, पूण तेजे नंतर तें कित्याक लागून बंद पडलें कोणाकूच खबर ना. फायनान्शियल प्रॉब्लेम म्हणटा, पूण गव्हर्मेंटान इतले प्रोजेक्ट काडले आनी मायनींग जेन्ना बंद आशिल्लें त्या टायमार हो बायपास जावपा आशिल्लो. आज ही परिस्थिती जायना आशिल्ली. सरकार खारेवाडो दर्यादेग विसरलो काय कितें असो प्रस्न वास्को खारेवाड्यावेल्या नुस्तेकारांक पडला. नुस्तेकार म्हणटात मुरगांव पालिका खारेवाड्यार नितळसाण दवरपाक शकली ना आनी ताकाच लागून तांकां नितळसाण मोहीम सुरू करची पडली. कोयऱ्याक लागून पर्यटकां फुडें हांशें जाता म्हूण ते उलयतात. हे पळय बिचार इतलो कचरो जाल्लो आहा, इतलो कचरो की पळोवपाक जायना. आनी कोणूय जरी तर एमपीटीन ट्युरिस्ट स्पॉट तेवूय भोंवपा येताय, तेवूय पळयताय, ते हिट येताय. कोणूय भायले येताय आनी तेवूय ही बीच पळोवन हिट येताय. आयज आमी ही बीच क्लीन करपाचें कारण म्हणजे आमच्यो म्हाज्यो सोसायटीन ओल्ड क्रॉस सोसायटीन 15 रांपोणकार आहाय, ट्रेडिशनल आहाय. ते सदांच मिटिंगेक आमकां सांगताय की आमकां रापणीक आतां नुस्तें उणें पडपा लागलां आनी कचरो सुबेज पडपा लागला. सो आमी एक डिसिजन घेयलें पयर मिटिंगेक आनी सगळे मेंबर म्हणपा लागले आमी आमच्या मानायक घेवन आनी आमी सगळे एकठांय जावन ही बीच आहा ती क्लीन करुया. म्युन्सिपालिटी येता आनी आमची ऑफिसा कडच्यान ते एक 10 मीटर क्लीन करता आनी फोटो दाखयता आनी वयता. आमची ही बीच आहा बर्थ नंबर 11 टू हिंदू सिमेंद्र कडेन फूल बीच आहा. ही आयज पासून म्युन्सिपालिटीन क्लीन करून. सो आमी गव्हर्मेंटाक दाखयलां की ही बीच आमी आमकडे जाता क्लीन करपा दी आनी आमी क्लीन दवरतलेच हेजे फुडें. How is that this Karevado beach has not been cleaned on once? This beach has not been even cleaned once, and this is creating a lot of problem to the fishermen, especially who are residing near the coast, because there are breeding mosquitoes growing here. The beach is totally not clean. Then the municipality, we don't have even sewage connection here, proper sewage connection here. Because of this, we are forced to dump our sewage into the sea. Why is that government
He's not taking any action and not doing what is good for the fishermen, especially of Vasco. Therefore, we demand immediately that the government should come visit this beach and clean this beach. जे प्रमाण गोयचो सैम आसा तेच भशेन गोयच्या लोकांचो स्वभावूय म्हणून कला आनी संस्कृती खात्याचो सचिव मॅथ्यू सॅम्युएल उलयलो. गोंयांत कम्युनिदाद जमीन आसा ते भाशेन आनीक खंयच ना अशें सॅम्युएल म्हणटा. लेखक राजेंद्र केरकाराच्या नॅचरल हेरिटेज ऑफ गोवा ह्या पुस्तक विमोचन सुवाळ्याक सॅम्युएल उलयतालो. Ecological history that has been given by your friend of how nature, geography and history come together and create a people and their nature and their culture and who you are. So basically the nature of Goa is about the nature of the Goan people itself. It goes very deep into that. It is a deeper substrate of one's being. That is how nature has shaped you. For example, the Komunidad system of land, which you don't find in any place, anywhere in the country, except in some places in the northeast where there is a tribal culture. There's a pointer to tribal culture, Komunidad, communal holding of lands. Please, where you can see everywhere, water is there, lush green mountains are there. Borkar used to say, "Hirval anika pani te spurti madala gani." So when you are born and brought up in a land where you can see perennial sources of water, you can see beautiful hills named after tiger, named after peacock, then all this makes you to write. So I started first writing in Marathi, Konkani, then Hindi, and 3 decades ago I started writing for Navin Time. Today, if we find Goa green and beautiful, and it is really, you may say that Goa has been attacked by builders and all. That is true. But yet, if you go out and if you come to Goa, when I come back from other places, I feel, I have come back to my place. Because of its verdant beauty, because of its natural surrounding, because of its simple-hearted, loving people, Goa has remained beautiful over the last, at least as far as I know, I am in Goa for the last 31 years. I have seen some changes in Goa, major changes, but the people have remained. घेऊया एक विराम.